Tension prevailed late last night at Azad Maidan after a taxi allegedly entered the protest site where demonstrators had gathered, with some of them reportedly sleeping at the venue. रमन रमन हाँ? अरे एक तो तुम दारू पिया है, दूसरा ये आज़ाद मैदान है, यहाँ पे ऐसा तो पुलिस का गाड़ी कोई स्पोर्टिंग करने का अलाउ नहीं है। आपको समझना चाहिए ना, दारू पी के गाड़ी नहीं चलाना है, कहीं पे भी गाड़ी नहीं चलाना। किधर है स्टैंड, किधर है आपका? भाई 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 चलो चाबी कट चाबी ओए ओए कैमरा बंद कर। According to protesters, entry of vehicles inside the ground is strictly prohibited. However, despite police presence at the site, the taxi managed to access the protest area, triggering panic and serious safety concerns. Eyewitnesses claimed that the driver appeared to be under influence of alcohol. This allegation has further intensified questions over how such a breach could occur at a location known for hosting public demonstrations at political gatherings. तर चावी दिली ना तुमका ना साहेब, हे गाडयेचे कितें तरी जावंक जाय. हो कोण तरी मनीस प्लॅन मनीस आसूं शकता. हय, असले आमी केन्ना करूंक ना. गाडी कोणी तुमची कोणाची ना साहेब, आमची गाडी कोणाची न्हय. आणि हिंगा आमी भितर हाडचेत ना. आमी केन्नाच हाडचे ना आझाद मैदानाचेर गाडी. पुलिस ना ना कोण करता साहेब, ही गाडी फाल्यां सुटोवंक जाय ना. एनी पोजिशन ही गाडी सुटोवंक जाय ना. कोण कितें हा ना ना साहेब, आम्ही जाणा थंय कितें जालें, कोणाक हाडल्या काय ना आमकां दिसलें तुमचे कोण तुमची कोणी हाडली ना साहेब, आमची कोणी ना, आमची कोणी ना. तुम्ही कोणी आफोंक नासली म्हणून. नोट केला ना ती गाडी. हय हय फोटो मारला मारे. व्हिडिओ व्हिडिओ मारे. बाहेर घ्या. एक कितें म्हणून प्रोग्राम सर कांयच कळना प्रकरण. तुम्ही पळयलां आसतलें कितें जालां तें. गाडी येयली थंयसर, आमी सजमलें कितें कोणाक कितें जालां दिसता म्हणून येयल्या म्हणून. ना पळय कितें हा आतां सगळ्यांक खबर हा विरेश हिंगा हंगर स्ट्रायकार बसलेलो आसा. आतां अचानक एक टॅक्सी, टुरिस्ट टॅक्सी पेटय थिंगा येयले. आमी थोडे हिंगा आसले, थोडे ते सायडीन आसले. आमकां दिसलें की पयसर आमकां गमोंक ना. अर्टिगा म्हण आमी जाणा आसले चडशे आमचे पुलीस अर्टिगा यूज करता. सो आमकां पयलीं दिसलें की अर्टिगा पुलिसाची आसता. लागीं येतकच आमकां गमलें हो कोण टॅक्सीकार कोण भायलो को दिसता. हय, कोंकणी उलयना. कोंकणी उलयना तो, हिंदीन उलयतालो. म्हाका दिसता आनी फूल टायट सोरो पिवन फूल टायट आसलो. आमचो भाव तेणें उलोवपाचे प्रयत्न केले. दुसरीच भाशेन उलोवंक लागलो तो. मागीर मातशें हिंदीन उलोवंक लागलो. आमी जेन्ना चाई काडूंक लागले, पुलीस ते सायडीन आसले. सो तेणें रेस मारली. सो आयज हांव आमचे लोकांक व्ह्युअर्सांक सांगूंक सोदतां, जेन्ना एक MLA हंगर स्ट्रायकार हिंगा बसलेलो आसा, ही गाडी आझाद मैदानार कशें पावता. आनी तोय जो ड्रायव्हर भायलो गोंयकार कांय न्हू, तो फूल टायट आझाद मैदानार कसो पावलो. हे लोकांनी चिंतूंक जाय. आतां ताका धरला. पोलिसांनी ही इन्क्वायरी करपाक जाय हो कोण खंयच्यान येयला आनी वेदर इट इज इंटेन्शनली प्लॅन्टेड टू डिसरप्ट or to create fear among the protesting MLA and his supporters, or it is an isolated incident. आमकां जर दिसना that it is an isolated incident. It can't be a coincidence. जेन्ना हंगर स्ट्रायकार 2 राती MLA बसला आनी अचानक एक गाडी हिंगा येता. हांव मागता पुलिसा कडेन की जे एंट्रन्सीस आहा ते तुमी मातशे गार्ड करचे आनी जर तर इफ देर इज एनी पॉसिबिलिटी ऑफ एनी व्हेकल एंटरिंग त्यो गेट्स बंद करचे. ते बरें.
सुनीलान सांगलें तेणी उलयलें न्ही आनी इन्सिडंटाचेर उलयतलो कितें पुलीस हांगा आसा PSI ना हांव मागता पुलिसांक PSI? ज्यो गेटी आसा पळय घेता मरे गेटी आहा त्यो मातश्यो बंद करच्यो ऐकून घे एक्शन घे तेजें लायसन्स चॅक कर तो रावता थंय तें चॅक कर तेजो व्हेरिफिकेशन कर तेणी क्रिमिनल रेकॉर्ड आहा काय ना तें पळय आनी ना पळय तो पियाला द वे ही एंटर न्हू म्हाका तेन्नाच डावट येयलो तेजेर रेस कोत्तालो तो आनी न्हिदलो लोक आहा तेंचेर गायलो जाल्यार प्रॉब्लेम आलो अबे आतां तसो जर तो गेल्लो थंय लोक न्हिदल्या ना भाई आमी कितें केलें हरशीं आमकां रायट ना तिची चावी काडपाक तर तो गाडी रेस करता म्हणून आमी चावी काडल्या ती ना पळय हय आमकां लोकांची आमकां चड जबाबदारी आसली हांगा पळय हांव मागता तुमचे कडेन त्यो गेटी बंद करा तुमी जाय जाल्यार उगडे ती करूया अर्टिगा इजिली ती अर्टिगा हाय तेका हायट आसा ओके इजिली तेणें जर तर रेस केले आनी तो तेणें एक्चुली टर्न केल्ले तुमी पयला आसतलें सगळ्यांक पयला तेणें टर्न केल्ले ओके इजिली ही कॅन टेक अ रेस एंड गो टुवर्ड्स MLA we want assurance from the PSI Why he came inside? the MLA is protected the gates are Sealed. locked okay and all these areas are guarded because if anything happens it is a loss to us okay so मातशें तुमी पोवचे आनी फाल्यां आमकां सांगचें कोण तो आमकां ना आनी ती गाडी आमकां दिसता ती गाडी तुमी सील करची ऑलमोस्ट सीज करपाची ती गाडी आनी ताका जो मेरेन इन्क्वायरी जालो तो मेरेन ती गाडी रिलीज जावंक जायना कित्याक तो चलयता पळय तो मायग्रंट आसा ही काण ताका कोंकणी सुद्दां उलोवंक येना तो आपली भाशा उलयता सर आनी हांव मागता तुमचे कडेन तुमी गेटी बंद करा जाय जाल्यार आमी तुमकां सांगता गेटी उगडे करुया म्हणून आमी 24 वरां आसा हांगा हय ना सर आमी एम्बुलन्स येयले आमी गेट उगडी करता सर मात हे गाडयेची थरय इन्क्वायरी जावंक जाय हो कोण मनीस आनी ताका कोणी धाडला प्लांटेड कितें तें सगळें सांगता कित्याक आहल्या लोकांक आमी हेला करना ही टोटली ड्रंक हय आनी ताकाय सर इन्क्वायरी करा तेजो जाय जाल्यार मेडिकल करा तेजी मेडिकल करा ताका अरेस्ट करा प्लीज Reacting strongly to the incident, Valmiki Naik stated that several protests have been held at Azad Maidan over the years. Still, there has never been a reported case of vehicle entering the ground in this manner. He termed the incident a major safety hazard, particularly at a time when several protesters were resting at the site. Protesters are now demanding immediate action. पळय आतां इतली आंदोलनां जाल्या आझाद मैदानाचेर आमी सुद्दां रातभर हांगा उपोशण करपाक हांगा आझाद मैदानाचेर न्हिदिल्ले आसा कितले जाण इतले वर्सां जालीं कितलींशींच आंदोलनांनी एकदां सुद्दां हांवें केन्ना आयकूंक ना की कसली गाडी आझाद मैदानार लायता तुमी केन्ना आयकलां केन्नाच हांवें आयकूंक सुद्दां ना म्हाका खबर सुद्दां नाशिल्लें की गाडी आझाद मैदानार येवंक शकता म्हणून इनफॅक्ट तुमी चडशा गेटी कडेन पळयल्यार ते फातराचे बॉलर्ड्स आसा गाडी येवकूच शकना सो आज ही गाडी एकूच जी एंट्रन्स आसा थंयच्यान हांगा कशी पावली आनी हांगा येवन लोक प्रोटेस्टर लोक हांगा सगळे आमचे गांवचे लोक कितलेशेच हांगा न्हिदिल्ले थंय दीस वॉज अ व्हेरी डेंजरस सायन म्हळ्यार इट इज अ सेफ्टी हॅझर्ड आनी वायट दिसता की हांगा पुलिसाचो बंदोबस्त आसून सुद्दां हो मनीस भितर कसो पावलो अशें आयकूंक येता की तो कोण तरी भायलो आशिल्लो आनी पियेल्लो आशिल्लो तें सगळें बरें आसा कितलेशेच भायले लोक हांगा पिवन भोंवतात हांगा कॅसिनोवाले सगळे तुमी जाणा पूण पयलेचदां हांवें आयकलां हिस्ट्रीन इतिहासान की कोण गाडी घेवन हांगा आयलो आनी म्हाका सांगले भशेन तो हांगा आयलो असो आनी थंय लोक न्हिदिल्ले ते पळोवन तो गाडी रेस करपाक लागलो ताजें कितें इंटेंशन आशिल्लें ताका कोणें हांगा धाडिल्लो काय हाजेर सारकी शोध जावंक जाय आय कंडेम दीस इन्सिडंट हांव खरेंच सांगता प्रोटेस्ट जो चल्ला हो लोकांक खूब राग आयिल्लो आसा गोंय सरकारान आनी गोवा पुलिसान हो मातसो सिरियसली घेवचो इफ देर इज एनी अनटुवर्ड इन्सिडंट इट वील बी द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द BJP गव्हर्मेंट एंड द गोवा पुलीस आनी लोक मागीर फाल्यां कितें करत तें आमी सांगून वचो कित्याक तुमी लोकांच्या भावना बरोबर खेळचें न्ही प्लीज टेक दीस सिरियसली अशें आयकूंक येता की थोडे कॉन्स्टेबल जे आशिल्ले थंय झाडापणा वचून थंय सुशेगाद आशिल्ले म्हणून ते जर हांगा आसा दे नीड टू प्रोटेक्ट द MLA तो उपाचार आसा तो MLA विसरूं नाकात तुमी आमदार तो लोकांनी निवडून हाडिल्लो लोकप्रतिनिधी तो ही हॅज अ प्रिविलेज एंड ही हॅज द रायट्स टू सेक्युरिटी आनी आज जो असो जाग्यार जेन्ना तो लोकां खातीर हांगा आंदोलन करता दॅट टायम इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलीस टू प्रोटेक्ट हिम हांव हाजो खर निशेध करता आनी म्हाका आतां
म्हाका दिसता हांगाच आमी सगळे हांगा राविल्ले बरे. हांव हांगा जस्ट चॅक करपाक आयिल्लो सगळो तो बरो आसा कितें जाय काय ना, कित्याक हांव पणजे रावता, कितें जाय काय म्हणून पळोवपाक आयिल्लो. पूण अशें दिसता की म्हाका हांगा आज रातचें रावचें पडटलें, कित्याक ह्या पुलिसाचे आनी ह्या सरकाराचेर मात सुद्दां विश्वास दवरूंक शकना. सर हो कितें प्री प्लॅन केला अशें दिसता सर तुमकां? जशें सांगलें अशें केन्नाच जावं ना. केन्नाच हांवें आयकूंक ना की इतिहासान की रातचें कोणें तरी आझाद मैदानार गाडी हाडली. आमी बिचाचेर व्हरता आनी खंय व्हरता सगळें आयकल्लें आसा. बेबदे लोक जे भायल्यानच्यान येता आनी सोरो पिवन गाडयो खंय खंय व्हरतात. पूण आझाद मैदानार कशी पावली तेय बी एक आमदार जो हो आंदोलन करता, उपोशणार आसा. इट इज अ व्हेरी सेन्सिटीव इशू. हाजेर डेफिनेटली शोध जावंक जाय की हें प्री प्लॅन्ड आशिल्लें, हाका कोणें धाडलो. बेटीच गाडी सील केली आनी ताका धरलो म्हणून जावचें ना. वी वील हॅव टू फायंड आउट कोण तो आनी तो हांगा कसो पावलो तो. थँक्यू सर. They have called for vehicle to be seized and for thorough inquiry to determine how and why it was allowed to enter the restricted protest area. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.